प्रायण वाडलो मनीस सादेपणान जियेतना आपापी दुसरे मनीस ताचे ते आकर्षित जातात आणि ताका आज मुसर लोक वळखता आणि ताका आज मुसर लोक बरो फादऱ्याक म्हणटा आणि आकर्षित जाताना कितें जाता तुका अवकाश मेळटा देवाचें राज्य परगटूंक. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भुरगेसो एक गूण म्हळ्यार या शेगूण म्हळ्यार सादेपण. आणि सादेपण म्हळ्यार चड जावन एक जशें म्हजें थंय आसा तशें हांवें जियोवचें. भुरगें ताका कितेंच कळीत आसना, तें सदांच आवय बापायचेर होंदून जियेता. कित्याक ताचे वरना कितेंच करूंक जायना म्हणून ताका कळीत आसा. त्या देखून हर एकाकी अवलंबून आसता. जेवण जावं या भूक लागतना रडचें जावं हर एकांती तें भुरगें आवय बापायचेर होंदून आसा. आनी मात्र न्हय, आपले हांसोन खेळोन सदांच खुशाल बरीत जावन आसता. आनी असलें सादेपण मनशा थंय आसतना, प्रायण वाडिल्ल्या मनशा थंय आसतना कितें जाता, तो मनशाक कळीत आसो ना, तो दुसऱ्यांक आकर्शीत करता. कशें एक भुरगें ताच्या सादेपणा वरवीं कोणाकय आकर्शीत करता. दुस्मनांक सयत त्या भुरग्याक वेंग मारया म्हणून दिसता. तशें मनीस प्रायण वाडिल्लो मनीस सादेपणान जियेतना आपापी दुसरे मनीस ताचे ते आकर्शीत जातात. तुमकां एक दाखलो दिता हांव. आमी एका जाग्यार 5 जण ब्रदर आसले हांव सांगाता. आमचे मदें एकलो एकदम सादो आनी एकदम बळो. ताका हेरांनी उलयल्यार या जोर केल्यार फाटी उलोवंक ना, ताणें स्माईल मात्र दिवचें, ताचें काम बऱ्या तरेन करचें. आनी ताका आज मुसर लोक वळखता आनी ताका आज मुसर लोक बरो फादऱ्याक म्हणटा. आतां तो फादऱ्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कितें सांगता म्हळ्यार आपापी लोक म्हजे थंय आकर्शीत जाता. आज जेजून सांगचें तशेंच तुमी त्या ल्हाना भुरग्या बरी जाया. त्या जाल्यार कितें जातलें, आपापी तुमचे थंय दुसरो लोक तुमकां पळोवन आकर्शीत जातलो. आनी आकर्शीत जाताना कितें जाता, तुका अवकाश मेळटा देवाचें राज्य परगटूंक. आनी देवाची माऊल्यां, ह्या सर्गींच्या राज्याची माऊल्यां परगटूंक अवकाश मेळटा. देखून हांवें तें सादेपण जियोवचें. जेजू म्हणटा हांव बळो आनी कालत्या काळजाचो, तुमी म्हजे तावन शिका. आनी आमी जेजू तावन शिक जाय. तो सदांच देवाचेरच पातयेवन जियेलो, बापाचेर. आनी त्या देखून जुवांवच्या वांजेलांत तो सांगता, हांव जें कितें करतां तें बापान सांगलेलें तें आयकोन करतां. या हांव म्हजे सक्ती कितेंच करूंक शकना. बापानच म्हाका पदवी दिल्या, त्याच पदवेन हांव करतां म्हणून संपूर्ण तरेन बापाचेर होंदून जियेता. आनी बोळेपण म्हळ्यार रिटालिएशन, मुयी तिरसिनात, फारीकपण घेनात. जेजून केदाळास दुसऱ्यांनी केल्ल्या वायटाक फारीकपण तिरसूंक प्रयत्न करूं ना. तशेंच भुरगीं, ल्हान भुरगीं, तांकां तुमी कितेंय वायट करा, ती फारीकपण घेनात, ती आपणाचेर रडोन रावतात. तशेंच जेजू फारीकपण घेवंक ना, ताणें कितेंच करूंक ना. शिसांनी मस्तपटी पेद्रून ताका नेगार केलें, जुदासान ताका तिरस्कार केलो आनी मस्तपटी सकडचारनी ओडकोन जेजून सांगली शिकोवन तांकां समजली ना. पूण ताणें कितेंच करूंक ना. तांकां भायरी धाडूंक ना, तांकां वायटी करूंक ना, बागार तांकां शिकोवन दिवन ताच्या राज्याची बरी खबर तो परगट करीत ताचें काम करीत रावलो. आमी तशेंच आमच्यो दिसपडत्यो जबाबदारी आमकां देवान दिल्यात, त्यो बऱ्या तरेन करन एक सादें जिवीत जियेत आसतना बोळ्यापणाचें आनी कालतेपणाचें कशें भुरगें जियेता तशें जियेतना आपापी संवसारांत झगडी रावतात, घरांत माया मोग वाडता,
संतोष वाडटा आनी थंयसर एकामेकाक थंय आकर्शण वाडटना घोव बायला मदें जावंक पुरो कुटुंबांत जावंक पुरो आमचो संबंद घट जाता आनी जेजू तेंच आशेता आमचे तावणू त्या देखून आज आमी मागया हो सादेपणाचो आनी बळ्यापणाचो गूण आमचे थंय येवं दी आनी दिसान दीस एक कलतेपणान आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान करन बापाचेर होंदवण जियोंक आमकां बोळ मेळोन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया.